दिवचले म्हालाची येरादारी करपी रिक्षेक धपको मारून पळ काडिल्ल्या कंटेनर चालकाक लोकांनी पेट घालून पुलिशेच्या ताब्यात दिलो। ही घडणूक बुधवारा राती दिवचल शारांत घडिल्ली। कंटेनर चालक सोरो पियेल्ल्याचे कळटा। ब्रेक नहीं लगता है, बड़ा गाड़ी है सर यार, बड़ा गाड़ी कैसे रुकेगा? एकदम तो रुकेगा नहीं जब बायपासाचेर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। असो जो ड्रायव्हराक जे पळयला गेल्यार ताचो पांय लागना त्या जमनीक, इतलो तो सोरो पेयल्लो आसा। त्या खातीर म्हाजे सरकाराक आनी तशेंच आमच्या स्थानीक पुलिसाक म्हणणें आसा, ज्यो व्हडल्यो गाडयो वयता त्यो सगळ्यो गाडयो चेक करपाक जाय। म्हणजे ते मशीन लावन पळोवपाक जाय की तो सोरो पेयला काय कितें आसा तो, कित्याक हे मोठ्यान मोठे अपघात जावपाची शक्यता आसा। त्या बघितल्यान ते कारवाई करपाची, तशेंच तांच्यो गाडी सोडपाच्यो ना। NL01Q2429 ह्या नंबराचो कंटेनर मावळिंगेच्यान दिवचलच्या दिकेन येतालो। पिराची कोंड हांगासर पावतकीच ह्या कंटेनरान फुडल्यान येवपी GA04T7257 ह्या नंबराचे मालवाहू रिक्षेक धपको मारलो। धपको मारतकीच कंटेनरान थंय थांबनासतना चालकान कंटेनर घेवन घडणूक थळावयल्यान कुज्ज्यो काडपाचो यत्न केलो। हो प्रकार जेन्ना रिक्षा चालकाक कळ्ळो तेन्ना ताणें ह्या कंटेनराचो पाठलाग केलो आनी बायपास रस्त्याचेर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन हो ट्रक कंटेनर आडायलो। हो प्रकार जेन्ना थंय आशिल्ल्या लोकांक कळ्ळो तेन्ना लोक चाळवले आनी तांच्यांनी कंटेनराच्या ड्रायव्हराक सकयल काडून बरो चोप दिलो। पुलिशेन ह्या कंटेनराच्या ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलो। घडणूक थळावयल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कंटेनराचो ड्रायव्हर बरोच सोरो पिल्ल्या अवस्थेत आशिल्ल्याचें कळटा। पुलिशेन पंचनामो करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केल्लो आसा। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।